फाटले कांय दीस जाले अष्टम फेरी ही पणजे फुटपाथाचेर आमकां दिश्टी पडटा आनी ह्या अष्टम फेरीचे जे फॉर्म आसा ते 27,400 रुपयांक CCPन प्रत्येक वेंडर्सांक दिल्ले आनी तांच्यांनी 27,400 रुपया कॅश भरून हे जे फॉर्म आसा ते घेतलेले आनी आतां फाटले 8 दीस जाले हांगासर फेरी भरलेली आसा. जाल्यार काल सांजचे CCPन 10 जाणांची जी शॉपां आसा ती तांचेर कारवाई केली अशें आमकां आयकूंक येता. कारण म्हटल्यार ज्यांच्यांनी जी थंयसर पटी लागता म्हणजे जे फॉर्म दिवन ज्यांच्यांनी पयशे भरून थंयसर जे शॉप्स घातल्या जे आपले जे दुकान आसा ते घातलेले आसा तांकां खंय तरी CCPन कांयच करूं ना. पूण ज्यांच्यांनी बेकायदेशीर आपली जी शॉपां आसा ती थंयसर लायलेली काल 10 शॉपांचेर कारवाई जाली आनी ही कारवाई CCP म्हणजेच मेहर आनी कमिशनराच्या मार्गदर्शना सकयल ही कारवाई CCPन केल्लेली आसा. जाल्यार लोकांचेर ही कारवाई बेकायदेशीर आपली जी दुकानां आसा ती थंयसर लायल्यान ह्या 10 दुकानांचेर कारवाई जाल्या. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर.